राष्ट्रीय सर्वेक्षणात पणजेची रँकिंग चल्ला देवत. स्मार्ट सिटी हो फकत एक घोटाळो, काँग्रेसीचो आरोप. मुख्यमंत्री म्हणतात 23 मे जाऊ दी, दाखयता कोण भ्रष्टाचारी तो. संसोडा कोयर प्रकल्पाचेर विजयाचे सोपले पाशियेस. बरे भाशेन उपाय सोदून काडात, ना जाल्यार धाडटा पुराय पालिका मंडळाक घरा. दिली शिटकावणी सगळ्या मुखार. ढवळेचो उड्डाण पूल जाव येता मरणाचो पूल. मंगळारा जालो तिसरो अपघात. स्क्रॅपाचो ट्रक पडलो वयल्यान सकयल. लोक म्हणटात डिझायन चुकला. साश्टीत आतां एकल्यान मारली बायल वकिलाक. वकील संघटनेन केलो निशेध. वकिलान बायलेक मारलो तेन्ना ओगी कित्याक? संघटना म्हणटा तांकां खबरूच ना. येवकार, हांव उर्वशी नायक आनी आतां पळोवया खबरो विस्तारान. काँग्रेसीन परतून एक फावट स्मार्ट सिटीचेर टिका केल्या. सिद्धार्थ कुंकळकारान स्मार्ट सिटी येवजणेत भ्रष्टाचार केल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन ह्या आदी केल्लो. आतां काँग्रेस म्हणटा अमृत येवजणे खातीर केल्ल्या 111 शारांच्या सर्वेत पणजेचो नंबर 91 लागला. तशेंच स्मार्ट सिटी मिशन प्रोग्रामात पणजेचो दर्जो देंवला. 2018च्या आंकडेवारी प्रमाण पणजे 357 पावंड्यार पाविल्ल्याचे काँग्रेस म्हणटा. 2018 वर्सा अमृत येवजणे खाला गृह मंत्रालयान केल्ल्या सर्वेत पणजेचो 91 नंबर लागिल्लो अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो तुलिया डिसूजा म्हणटा. स्मार्ट सिटी येवजणे खाला जी कामां अपेक्षीत आशिल्ली ती जालीच ना, फकत वयल्या वयर उदरगत दिसून येता. We think that Panjim, which is one of the literate, forward-looking cities of the country, has slipped to a level of being 90th in a ranking of 111 cities. पाट्यार थंय कितें कॉलम्सचे घातल्या आनी थंय कितें अशे ह्युमन फिगर्स डान्सिंग ऑन दॅट. खंय कितें एक एनिमल फिगर्स कोण सम हॉर्सीस आनी खंय आनी कितें हें कितें? इज एनीबडी बेनिफिटींग फ्रॉम दॅट? वर एनी टेंडर्स इशूड टू पुट ऑल दीस डेकोरेशन्स? जस्ट बिकॉज पयशे आसा म्हूण खंय घालप कितें आनी पयशाचो इबाड करप. लोकांचे टॅक्स पेयर्स मनी इज बींग वेस्टेड बाय डुईंग दिस टायप ऑफ फ्लिमझी स्किम्स. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. स्मार्ट सिटी प्रकल्प पुराय जातकीर ह्या प्रकल्पान भ्रष्टाचार जाला काय ना हे लोकांनीच थारावचे अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा. पणजेचो भाजपाचो उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळकाराच्या कार्यालयाच्या उक्तावणा वेळार तो उलयतालो. स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पात भ्रष्टाचार जाल्ल्याचो आरोप करून काँग्रेसीन ते खातीर सिद्धार्थाक जबाबदार धरिल्लो. काँग्रेसीच्या ह्या आरोपाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान प्रत्युत्तर दिला. भ्रष्टाचार सोडून काँग्रेसीक आनी कांयच दिसना अशें ताचें म्हणणें. पणजेंतली स्मार्ट सिटी ही लोकांक आत्तां दिसची ना. ती कंप्लीट जाल्या उपरांत म्हणजे आमी जाका म्हणटा की ट्रान्झीट फेजीन आसलेली पुराय 3 वर्सां कंप्लीट जावपाक जाय. स्मार्ट सिटीचें काम कंप्लीट जावंक ना. स्मार्ट सिटीचें काम सुरू आसा आनी ज्यांच्यांनी आरोप केला निश्चितच सिद्धार्थ त्यांचे फाल्यां भितर खंडनूय करतलो. कारण सगळे एवरीथींग परत एकदा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सिद्धार्थूय त्या विशयार. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. उपमुख्यमंत्री आनी फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान आपलेच मडगांव पालिकेचेर फोग काडला. नगराध्यक्ष बबिता आंगले प्रभुदेसायाचेर आनी आपणे मुद्दाम हाडून बसयल्ल्या मुख्य अधिकारी सिद्धिविनायक नायकाचेरय. कारण सोनसडो. हो कोयर जाग्यार घालना जाल्यार पालिका मंडळा सयत मुख्य अधिकाऱ्याकय घरा धाडटलो अशी शिटकावणी विजयान दिल्या. सोनसोड्याचेर पळोवणी करपाक गेल्ले कडेन विजयान मुख्याधिकाऱ्याचो फोन हात मारून सकयल उडयल्लो. तो व्हिडिओ गोंयभर व्हायरल जाल्लो. विजय कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचो कंत्राटदार फोमेंतोच्या अधिकाऱ्या कडेन उलयतालो तेन्ना मदींच सिद्धिविनायक नायक मोबायलाचेर उलोवपाक लागलो म्हणून विजय तिडकलो. पूण ताचो राग ताच्याकय चड आशिल्लो तो पालिका मंडळ सोनसोड्याचेर जाय तशी पावलां उबारना म्हणून. पळयात विजयान काडिल्लो फोग. लेट्स लुक एट 1 1 बरोवन घे तुम्ही. आज तुम्ही सर्वे घाल तुमचो टॅक्निकल फोन भायर कितें फोन घेता हें घ्या कितें तें कांय काम करना. म्युन्सिपालिटी युजलेस. टू युजलेस चेअरपर्सन युजलेस. तुमकां एक काम तुमकां पेंट मारून कळना ते म्युन्सिपालिटी कितें करता तुमी. आनी चेअरपर्सन कितें ना आतां कितें सांगूंक नासलें म्हाका.
जाल्लें कितें न्हिदल्या ते फोमेंतो ऑल्सो इज स्लिपींग everybody is sleeping and I'm going to bloody kick them and make them get up, otherwise every one of them will go. The council will, if it cannot solve this problem within this year, cannot take proper steps to solve this issue, then the council will be replaced. All these councillors, I will put them out and have go for new councillors. The chief officer will be removed. No, Sagal clear. If they can't do it, they might as well go home. I am very clear in this. This is the issue that has to be solved. If we can't solve it, then we have to find people who will solve it. This guy was brought here to solve some endemic issues. वो बोलतोच खंयच्यो वायरी काडटा आनी काडटा तुका हाडिल्लो गार्बेज पयलीं क्लियर करपाक आनी रेवेन्यू कलेक्ट करपाक तूं जायना तुकाय घरा धाडटा क्लियर सांगता. सोनसोड्या वयल्या कोयराचो दोंगर दिसान दीस वाडत आसा. मडगांवांतल्यान दिसाक 70 टन कोयर सोनसोड्यार प्रक्रिये खातीर येता. ह्या कोयराचो विलो लावपा खातीर शॉर्ट टर्म आनी लॉंग टर्म नियोजन करपाची गरज आसा अशें ताचें म्हणणें. प्री मॉन्सून प्रिपेरेडनेस. Sonsodo, the heel is growing. The heel is, challenging the force of gravity and growing. But it is growing, and it is a mess that we have inherited. Now we have together, all of us, Fomento, municipality, the social activists, the citizens of the area. Together, we have to tackle this issue and solve it. It's difficult to solve, but we have to first do short-term and long-term planning. Fomento has served a notice. Fomento is saying that they have not been paid as per whatever the terms of the agreement. The figures that they have computed interest. Now the municipality will have to talk to them and come to some sort of a solution. It is a fact that Fomento has not been regularly paid as per the concession agreement. So they will have to negotiate. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. ढवळेचो नवो उड्डाण पूल मरणाचो सापळो जावपाची शक्यताय आसा. मंगळारा ह्या पुलार आनीक एक अपघात जालो. उक्तावण जाले उपरांत ह्या पुलावयलो हो तिसरो अपघात. उड्डाण पुलाच्या उक्तावणा वेळार थळाव्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडेन हे विशीं कागाळी केल्ली, पूण अधिकाऱ्यांनी तांची कागाळ कानामनार घेवंक नाशिल्ली. पूण उड्डाण पुलाचेर हालींच जाल्ले 3 अपघात तांचे कागाळीत सत्यताय आशिल्ली हे दाखोवन दिता. फातोड्डा ढवळी ह्या चौपदरी महामार्गाचे काम सारके जावंक ना अशें थळावे लोक म्हणटाले. उक्तावणा उपरांत पुलार जाल्ल्या 3 अपघातांनी पुलाच्या सुरक्षिततेचेर प्रस्न निर्माण केला. मंगळारा भंगार घेवन वचपी एका ट्रकाक पुलार अपघात जालो. ट्रकातले भंगार पुलार पातळ्ळा. ह्या भंगाराक लागून रस्त्या वयल्यान येवच करप्यांक त्रास जावपाची शक्यताय आसा. हो डेंजरस टर्न आसा. रोडाक म्हणटा तें बँकिंग आसपा जाय, स्लोप आसपा जाय, कांयच ना. सरळ वयल्यातल्यान सकयल गाडयो येता पडटा, सकयल्यानच्यान वयर गाडयो वता आसतना सुद्दां वयर पडटा. सो हो इंजिनियरींग फॉल्ट आसा. हे PWD डिपार्टमेंट मान्यूच करपाक तयार ना. नवे PWD मिनिस्टर आयले, आमी तेंचे कडेन मागता की असले जे फॉल्ट हे इंजिनियरांनी केल्या ते तुमी सुदारचे. हो 90 डिग्री टर्न जाता तितले बेगीन काडून उडोवचो. हेका कितें तरी प्रोविजन करचें, हो रस्तो मातसो सरळ करपा खातीर, जावं कितें तरी सेफ्टी मेजर्स, बरे सेफ्टी मेजर्स जेणे करून अशें एक्सिडंट जायना अशें हांगा घेवपाची खूब गरज आसा. नाजाल्यार हांगा सायडीन पळयत जाल्यार तुमी फ्लॅट्स आसा, शोरूम आसा, ह्या सायडीच्यान हॉटेल आसा, आनी हांगा जर एक टँकर बीन जर पडत जाल्यार तुमी कितें जातलें तेजेर विचार करा. ह्या पुलाचें उद्घाटन जाल्लें न्ही तेन्ना आमी हांगा ह्या पुलार येवन आमी निरीक्षण करून सांगलेलें की हो 90 डिग्री टर्न आसा, ह्या रस्त्यार एक्सिडेंट जातले म्हणून. आनी हो आयज तिसरो एक्सिडेंट. सकयल्यान सर्वीस रोड आसा आनी आमी तेन्ना सांगलेलें की सर्वीस रोडार वयता आसतना हे लोक इतले डेंजर की त्या लोकांचेर केन्नाय गाडयो पडोवंक शकता. आनी हे तिसरे जाल्ले आसा फक्त 1 म्हयन्या भितर. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. लोकांच्या दोळ्यामुखार जेन्ना वकिलान एके बायलेर हल्लो केल्लो तेन्ना एकाय वकिलान हे घडणुकेचो निशेध करूंक नाशिल्लो. पूण वकील आशिल्ल्या बायलेर जेन्ना हल्लो जालो तेन्ना वकिलांच्या संघटनेन हे घडणुकेचो निशेध केलो. धर्मापूर रावपी हे बायल वकिलेचेर तिच्या शेजाऱ्यान हल्लो केल्लो. शेजाराक रावपी मनशान बायल वकिलाची सतावणूक केले उपरांत त्या दोगांय मदीं बाचाबाची जाल्ली. Condemning the action of the assault on the lady advocate.
and we are also condemning the manner in which she's been openly assaulted and she's also molested. Now, as a Margaon South Goa Association, the advocates had taken a resolution that we should not promote such things. The whole idea is that when a person comes, they go and assault an advocate, and then you hire another advocate and go scot-free. So basically, there should be respect. Our whole case is that an advocate being officer of the court and judges also, we work in that same channel. So it is a one whole component. So you cannot just damage one line of the, and then you come and you seek equity in the court, you seek reliefs. So in one instance, you come and assault us only advocates, and then you come and try to get bail and go scot-free. कांय दिसा पयलीं एका वकिलान बायल आनी तिच्या भुरग्याचेर हल्लो केल्लो हे घडणुके विशीं बायरनाक विचारल्यार तो वोगी रावलो. I do not know the facts of the said case, but the law is there. Law will take its own course. But according to me, such things should not happen. And also, my whole this is that the law is there to protect you. We should go before the law enforcing authorities. Same my request to the public also, that if there is any grievance, merely by assaulting that person, the issue will not get settled. You should come if you have a title document, and you will be the owner. There is no question of taking law in your own. Now, when this lady advocate goes and informs the medical officer at the first instance, this lady medical officer in Auspicio, she says that she has no instruction from the police. So we condemn this action of the lady medical officer. She should be in fact suspended. I request Honorable Minister for Health, if possible, to look into this matter. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. पयलीं रस्ते खणपाच्या घडणुकेक लागून आनी आतां घराघरांनी वचून कोयर उखलपा वयल्यान पणजी महानगरपालिका आनी आयुक्तां मदलें युद्ध तेंगशेर पावलां. दोनाय वाटांनी हल्ले प्रतिहल्ले जायत आसात. कांय बिल्डिंगांतलो कोयर उखलचो न्ही असो आदेश आतां पालिका आयुक्तान कामगारांक दिला. पणजेची पोटवेंचणूक लागीं पावल्या. देखून वेंचणुकेच्या प्रचाराक जोर येवंक ना जाल्यार पणजे महानगरपालिकेत युद्धच पेटलां. कांय दिसां पयलीं महापौरान पणजे शारांत चालू आशिल्ले स्मार्ट सिटीचें काम बंद पाडिल्लें. उपरांत पालिका आयुक्तान आदेश काडून वेगवेगळ्या प्रभागात चालू आशिल्लीं पावसा पयलींची कामां कामगारांक बंद करपाक सांगिल्लीं. आतां कांय बिल्डिंगांतलो कोयर उखलपाकूय बंदी घातल्या. पळयात महापौर ह्या विशीं कितें उलयता तें. कमिशनरांक सगळ्या सोसायटींक ज्यो व्हडल्यो ज्यो बिल्डिंग्यो आसा पणजेन, जे हॉटेलकार आसा तांकां नोटिसी धाडल्या आनी तांकां इन्फॉर्म केला की आमी तुमची गार्बेज कलेक्ट करचे ना म्हणून. म्हाका कळनासतना आमच्या खंयच्याच कावन्सिलाक कळनासतना हे कमिशनरान अशें कसलें डिसिजन घेतलें काय म्हणून. काल जर हांवें आमच्या ते आमचे गार्बेज सगळे कोण पळयता ताका एक हांवें आफोवन हाडलो. तो म्हणलो कमिशनरान सगळ्यांक नोटिसी धाडल्या की आमी हेज्या फुडें तुमची गार्बेज कलेक्ट करचे ना म्हणून. म्हाका अशें दिसता की हो कमिशनर कोणाच्या तरी हेजेर ह्यो ऑर्डरी काडटा. सद्या तो खुर्चेर बसला पूण कमिशनर म्हणून तो पूण आयकता आनी कोणाचें इन्स्ट्रक्शन ताका आनी कोण दिता. हें हांवें स्मार्ट सिटीच्या कामाचेरूय पळयलां आनी आतां हें दिसता. तेजी ड्युटी आसली की व्हडलें डिसिजन घेवच्या पयलीं कितें तरी आमकां कळूंक जाय आसलें. लोकांचे आमी टॅक्स कलेक्ट करता, गार्बेज टॅक्स आमी कलेक्ट करता, तेन्ना आमची ड्युटी तेंची गार्बेज कलेक्ट करपाची, गार्बेज ट्रीट करपाची. हांव लोकांक एश्युरन्स दिता की कोड ऑफ कंडक्ट सोंपल्या बरोबर हांव पयलीं कावन्सील मिटिंगेक हांव तांकां एश्युरन्स दितलो की तुमकां समज थंय तुमकां तें ट्रिटमेंट हें करूंक जाय, आमी बेर करतले. सायजी प्रमाणे मिनिमम कॉस्ट 2 लाख 2.5 लाख ताचो हें आसा. 2 लाख फॉर वन बिल्डींग. तुमी जे 20 कोटी ते ऑफिस रिनोवेशनाक मोडटा, 180 कोटीचे कॅमेरा घालता, ती गरजेची वस्तू न्ही. ऑफिस रिनोवेशन ही गरजेची वस्तू न्ही. गार्बेज प्लांट हो गरजेचो वस्तू आसलो. गार्बेज प्लांट हो जावंक जाय आसलो, ती गरज आसली. ते 20 कोटी जर तुमी जर भायगणी जर बांदपाक जर तुमी जर हो प्लांट जर बांदपाक तुमी खर्च केलो, तुमकां कोणी लोक बरे म्हणटले आसले. तुमी ऑफिस रिनोवेशन करता 20 कोटीचे, आतां तेच 20 कोटी घाला, तुमी 180 कोटीचे कॅमेरा हाडच्या परस तो प्लांट बरो आसलो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. कोलवा आणि सेर्नाभाटी वाठारांतल्या सर्वे क्रमांक 3 बेकायदेशीर बांदकामां दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान मोडून उडयली. पूण सर्वे नंबर 2 बांदकाम धन्यांनी स्टे ऑर्डर हाडिल्ली. राष्ट्रीय हरीत लवादान ही बांदकामां मोडपाचो आदेश दिल्लो. दिल्लीतल्या राष्ट्रीय हरीत लवादान गोंय दर्यावेळ वेवस्थापन प्राधिकरणाक ही बांदकामां मोडपाचो आदेश दिल्लो. उपरांत प्राधिकरणान दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक सुचोवणी दिवन ही बांदकामां मोडपाक लायली. एज पर द NGT ऑर्डर आमकां सर्वे नंबर 12/1 to 12/5 अराउंड 4-5 सर्वे नंबर्स एंटायर स्ट्रक्चर आमकां डेमोलिश करपाक म्हणला, वीच इन्क्लूड्स द रेस्टॉरंट फुर्तादो रेस्टॉरंट आनी तेंचे सगळे रूम्स आसा ते तुमी पळयता आसतले. एंड आउट ऑफ 2 of them got a stay order and we have started a demolition process.
सद्याक एक JCP हाडला रिक्वायरमेंट पळयल्याक आनी JCP जाय पडटले आमकां सो आनी एक JCP हांवें डेप्युटी कलेक्टराक फोन करूंक सांगला की आनी एक JCP हाडचें म्हणून एंड वी आर गोइंग टू डेमोलिश ऑल द स्ट्रक्चर्स. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फोंडेचे रस्ते सामके पेड्ड्यार जाल्यात. सिवेज पायपलायन घालपा खातीर कितलेशेच कडेन चर मारून दवरल्या. पायपलायन घालपाचें काम बेगोबेग करचें अशें थळावो आमदार म्हणटा. फोंडेचो आमदार रवी नायकान आदलो भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकराक ह्या विशयी पत्र बरयल्लें. तशेंच नवीन भौशीक बांदकाम मंत्र्याच्या कानारूय ही खबर घाल्या. नोव्हेंबराक म्हाका फाटल्या वर्सा सांगलें की सगळे सिवरेज कंप्लीट जावन आमी रोड करून दितले म्हणून PWD सिवरेज कित्याक PWD मिनिस्टर आनी सिवरेज मिनिस्टर एकूच आशिल्ले आनी हे जे ते वेळार सांगले आनी हे आयज प्रत्येक एक खंयचो रस्तो घेवन फोडून तो बाबा प्रॉपर करून दुसरे कडेन घेवपाचे. हांगा फोडटात थंय फोडटात थंय फोडटात तेंचे खड्डे मारपाक चालूच आसा. अरे अजुनूय ते केन्ना सांगता डिसेंबराक रेडी जातले म्हणून सांगले तेणी. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. कवळेच्या सिवेज प्रकल्पा लागसर आशिल्ल्या शेतांतल्यान फोंडे पुलिशेक एका अनवळखी मनशाची कूड सापडल्या. ही कूड कुसून घाणी पडिल्ल्यो. उपरांत लागसर रावपी एका वेवसायिकान आपल्या कामगाराक कसलो वास येता तो पळोवपाक धाडिल्लो. सगळे कडेन पळयले उपरांत शेतान वचून पळयत जाल्यार एका मनशाची कूड कुशिल्ल्या अवस्थेत आशिल्ल्याचे दिसून आयले. हे घडणुकेची माहिती व्यावसायिकान थळाव्या सरपंचाक दिली. उपरांत सरपंचान फोंडे पुलिशेक हे विशीं कळीत केले. फोंडे पुलिशेन बेगोबेग धांव मारून घडणुकेचो पंचनामो केलो आनी कूड ताब्यात घेतली. मरण पाविल्लो मनीस खंयचो हे मात कळपाक शकले ना. पुलीस फुडली चवकशी करतात. ऑपोजीट STP धवळी बायपास रोड हांगा एक सॉमिलवालो ओनर आसा पटेल पियुष पटेल. तांकां तो एक दोन दीस जाले वास मारतालो. सो आज तेंच्यांनी गोरवां मेल्या काय कितें मेळ्ळें अशें पळोवपा लागून एक मनीस धाडलो. जर पळयत जाल्यार हांगा एक बॉडी आसा शेतान आनी ती आतां तेंच्यांनी इमिजिएट म्हाका कॉल केलो. हांव स्पॉटार आयलो. आतां हांवें PI कॉल केला. PIन पुलीस धाडटा म्हटलें. ती सस्पेक्टेड बॉडी कशी दिसता सारकी शेत रोयल्ले ते शेतान उडयल्ली आसती. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. पाजरखणी वाठारांतल्यान वचपी राष्ट्रीय महामार्गावयल्या स्पीड ब्रेकरांचेर पेंट मार्किंग ना. ताका लागून रातच्या वेळार दुचाकी चलोवपी कितल्याशाच जाणांक हांगा अपघात जाला. देखून ह्या स्पीड ब्रेकरांचेर पेंट मार्किंग करची अशें थळाव्या लोकांनी मागला. फुडल्या सप्तका भितर मार्किंग केली ना जाल्यार राष्ट्रीय महामार्ग आडोवपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. ह्या विशयी थळावो नागरीक जोसेफ डायसान दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक आनी कुंकळच्या पुलीस निरीक्षकाक पत्र बरयलां. स्पीड ब्रेकराचेर मार्किंग करिना जाल्यार लोकांक घेवन 18 तारखेक महामार्ग आडोवपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. ही स्पीड ब्रेकराचे मोस्ट प्रॉब्ली रातचे कांय दिश्टी पडना. लोक फाटल्यान रातची येताय पूण तांकां तो कोण आहा तो स्पीड ब्रेकर आहा तो फ्लाय ओवरसान सगळ्या जमनीक पडटाय. ही दोंग मोठाय आनी ठीक मोठ्ठे आनी एकलो आमगे गाळ आहा तो घेवन तो तांकां ताजेर ट्रिटमेंट दिता. तर तूं म्हाका सांग हे आयज येता कोणी मेलो पडलो जाल्यार गोवोरमेंटान इन्फॉर्म करपाचें. हे ऑथॉरिटी इन्फॉर्म करपाचें. तांकां दोन नाही दिसता नाका हें दिसता नेमका कितें जाता तें वर्साचेर. आनी स्पीड ब्रेकराचें कांय ना. मार्किंग बिकींग कांय ना रेडियम लायट बीट कांय ना. जाल्यार तूं सांग म्हाका आतां हे स्पीड ब्रेकराचेर आतां लोक येता तर गाडी बिडी वता सेफ्टी वो अनसेफ्टी हे पब्लिकाचें पयलें सेफ्टी चेक. हांवें ऑलरेडी ऑथॉरिटी पास केलो आहा दिलो आसा सगळ्यांक. आनी जरी तर मायाचे उडराय तर ते म्हाका कंप्लीट मेळना जाल्यार आमी रस्त्यार येतले आनी रस्तो आख्खो बंद करतले हायवे बंद करतले. दिसोनाय आसोनूय तो कांयच ना. आसोना ताका पेंट घालपाचो नाजाल्यार रिफ्लेक्टर घालपाचें पळोवपाक थिंगा आसा म्हूण स्पीड ब्रेकर आसा म्हूण कळपाक जाय. रातचे वेळार कांय कोणा दोळे दाखोवन येताय आनी मुखार येताय ते मुखार हाडटा आनी पडटा. कुंकळेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.